की हांवें तुमकां एक काल्पनीक गणीत हांवें घडयल्लें तें तुमकां सांगलें कित्याक की म्हळ्यार देव तशेंच करता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणो, एक व्हडलो धनी आसलो पूण ताका भुरगीं नातल्लीं. तसो एकच पूत आसलो, तो अंतरलेलो. तशें ताणें आनी एका ताच्या भयणीच्या भुरग्याक आपणाचें करून घेतिल्लें. आनी हो भुरगो इतलो बरो की ताणें सांगिल्लें बरी सगळें आयकतालो आनी सगळीं उतरां ताचें पाळटालो. देखून सगळें आस्त बोदीक ताणें आपल्या विल्लार बरयलें, हांव मेल्या उपरांत हें सगळें हाकास म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही हांवें तुमकां एक काल्पनीक गणीत हांवें घडयल्लें तें तुमकां सांगलें कित्याक की म्हळ्यार देव तशेंच करता. जो कोण तसो मोग करून ताचे उपदेश पाळटा तो ताका सर्गराजसो दायजी करता. त्या देखून रोमाकारांक बरोवन सांत पावल सांगता अध्याय 8 ओळ 14 देवान आमकां ताचीच भुरगीं केल्यांत क्रिस्ता मुखांतर. आनी ताचीच भुरगीं केल्यांत मात्र न्हय, ओळ 15 म्हणटा आमकां तसो आत्मो दिवन तो आमच्या आत्म्या थंय सांगाता मेळोवन आमकां अब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक कुरपा दिता म्हणून. आनी ओळ 16 म्हणटा आमकां भुरगीं मात्र न्हय, सर्गराजाचे दायजी केल्यांत म्हणून. म्हळ्यार दायजी म्हळ्यार रक्त संबंदी केल्यांत देवान आमकां. आनी ताच्या सांगाता जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ करून जेजू मुखांतर आमकां बापा थंय एक केल्यांत. तर आमी बापा थंय कशें एक जाय म्हणून आयच्या वांजेलान आमकां आपोरबायन सांगलां. आनी जेजू म्हणटा म्हजें उतर तुमी आयकून तें पाळा. आनी कोण म्हजें उतर पाळटा ताचो बाप मोग करतलो. आनी अशें बापान मोग केल्ले वरवीं कितें जातलें, जो कोण असो बाप मोग करता तो पयस रावना त्या मनशा तावन. त्या मनशा थंय बाप आनी पूत दोगूय येवन रावतले म्हणून. आनी देवाचें हें जावन आसा मनशा थंय देवाचें हाजीरपण. देव आमचे मदें आसा कित्याक देव आमकां सदांच सोडोवंक आशेता, आमकां ससनाचें जिवीत दिवंक आशेता आनी सर्गराजाचें दायजी करूंक आशेता. आनी हाची रुजवत जावन आसा पवित्र आत्मो आमकां बौतिस्म मुखांतर देवान दिल्लो. आनी हो आत्मो जेजूनूच बसयलेलो आयच्या वांजेलांत तुमकां एक माजतदार बाप दितलो आनी तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो म्हणून. त्या देखून सांत पावल गलातकारांक बरोवन अध्याय 5 ओळ 16 थंयसर म्हणटा आत्म्या प्रमाणे चला म्हणून. आनी जो कोण आत्म्या प्रमाणे चलता तो कुडीच्यो वंदवण्यांक वळख जावचो ना म्हणून. आमी कुडीच्या आशेक अभ्यासाक हांकाराक रागाक मोसराक वळख जायनाशें जिये तर देवान दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल त्या माजतदाराच्या शिकवणे काल जियेल्यार आमी बापा थंय खंडीत जावन एक जाता. आनी बाप आमचे थंय आसा म्हणून पवित्र आत्मा आमकां सदांच शिकयतलो मात्र न्ही, तोच आमकां बाप कशें म्हजे थंय वावुरता म्हणून दाखयतलो. हें खंडीत. त्या देखून आमच्या वैयक्तीक जिवनांत ह्या सदांच्या दिसपडत्या जिवनांत सदांच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल जियोवंक कृपा आनी बोळ ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया.